गोवा फॉरवर्ड पार्टीन युती विशींची चर्चा स्थगीत दवरल्या. गोवा फॉरवर्डा कडल्यान निर्णय जाहीर जाय मेरेन वाट पळयतले आनी त्या उपरांत चर्चेक परतून सुरवात करतले अशें गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. मजगतीं फातोर्डा एकूच वाट काँग्रेसीचो हात असो उल्लेख करीत फातोर्डेचे शेणिल्ले वैभव परतून मेळोवप खातीर सगळ्यांक एकठांय येवपाचें आवाहन फातोर्डेच्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन केलां. अशा तरेचे पोस्टूय तांच्यांनी सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल केला. ह्या पोस्टाक लागून राजकीय मळार बोवाळ पडपाची शक्यताय आसा. कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या भाजपाच्या नव्या कार्यालयात बेरेस्तारा वास्तुशांती जाली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकीं पुजा आनी धार्मीक विधी संपन्न जालो. त्या वेळार नव्या कार्यालयात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच हेर मंत्री, आमदार आनी पक्षाचे पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. येता त्या 6 सप्टेंबराक भाजपाच्या नव्या कार्यालयाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जातले अशें कळटा. राज्यांतले कॅसिनो हे भाजपाचे ATM. नव्या भाजपाच्या भवना खातीर तांकां कॅसिनो कडल्यान कितली रक्कम मेळ्ळ्या तें तांणी स्पश्ट करचें. भाजपाचें नवें कार्यालय कॅसिनोच्या देणगेन बांदलां असो आरोप काँग्रेसीन केल्लो. नव्या भाजप भवना खातीर तांकां कॅसिनो कडल्यान कितली रक्कम मेळ्ळ्या हें तांणी स्पश्ट करचें अशें गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान हे आरोप केलेले आसा. तांकां आमचो सदांच कॅसिनोक विरोध आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. राज्यांतले कॅसिनो हे भाजपाचे ATM. नव्या भाजपाच्या भवना खातीर तांकां कॅसिनो कडल्यान कितली रक्कम मेळ्ळ्या हें तांणी जाहीर करचें असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्या उपरांत ह्या आरोपाक भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रत्युत्तर दिलां. काँग्रेसीन पुरावो आमकां सादर करचो की जर खरेंच कॅसिनो कडल्यान आमकां ही देणगी मेळ्ळ्या जाल्यार तें तेंच्यांनी सिद्ध करचें अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान थेट आतां काँग्रेसीक आव्हान दिलेलें आसा आनी हें जर खरें ठरलें जाल्यार आमी माफी मागतले अशें तांचें म्हणणें. गोंयच्यो न्हंयो, दोंगर, शेतां तशेंच जागे राखपा खातीर इनाफ इज इनाफ ही चळवळ सुरू केल्ली. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याक हे विशीं 10 वेगवेगळ्यो मागणी करपी निवेदन प्रत दिल्ली. त्या उपरांत राष्ट्रपतीन कारवाय करपाचे आदेश सरकाराक दिल्ले. मात सरकारा कडल्यान कांय जाप आजून मेरेन येवंक ना. ह्या फाटभुंयेर गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बिल एक्ट तयार केला आनी ह्या बिलाचेर विधानसभेत चर्चा जावंक ना जाल्यार 30 ऑगस्टाक हांगासर आमी बसका घेवपाचें आसा अशें तांच्यांनी कळीत केलां. पक्षांतर करपी आमदारा विशीं ढवळीकरान केल्ल्या विधानाचेर आमदार निलेश काब्रालान भाजप मोगो युतीच्या राजकीय समीकरणा विशीं प्रश्न उपरासल्यात. सध्या भाजप आनी मोगो पक्षां मदीं युती आसा, पूण युती आसतना लेगीत एकाद्याक मुद्दाम जावन आमच्या आड उमेदवार उबो करतात जाल्यार तांकां कितें म्हणपाचें असो प्रश्न सध्या कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान उपराशिल्लो आसा. काब्रालाच्या ह्या विधानाक लागून भाजप मोगो युतींतली अंतर्गत राजकीय समीकरणा विशीं चर्चा चालू जाल्या. तहलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल हाणें बेरेस्तारा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून 2013तल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणात ताका जाल्ली ख्यास्त आनी दोशी थारोवपाच्या निर्णयाक आव्हान दिलें. तेजपालाची ख्यास्त वाडोवन आजीवन बंदखणीची ख्यास्त करची अशी मागणी करपी याचिका गोंय सरकारान न्यायालयात दाखल केल्या उपरांत फक्त 2 दिसांत हे पावल उखल्लां अशें कळटा. उच्च न्यायालयान 6 ऑगस्टाक तेजपालाक दोशी थारायलो. ह्या निर्णया वरवीं तांची 2021तली निर्दोश मुक्तता रद्द केली. मुरगांव तालुक्यांतल्या हेडलँड सडा वाठारांतल्या नामनेच्या मुरगांवचो राजा ह्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळ शेडाची वीज पुरवण 3 दिसां भितर काडची असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंदीत कार्यकारी अभियंत्याक दिलेले आसा. ते भायर उल्लेख केल्ली अनधिकृत शेड 28 ऑगस्ट 2026 मेरेन मोडून उडोवची ना जाल्यार मुरगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यांक न्यायालयात हजर रावपाक सांगलां. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जी आसा ती 1 सप्टेंबराक दवरल्या. दरेका मळार दादल्या वांगडा बायलो फुडें येतात. कांय बायलो तर घोवाच्या हातांत हात घालून काम करतना दिश्टी पडटा. हाचो अणभव सध्या दिवचले बाजारात पळोवपाक मेळटा. चर्मवाद्या दुरुस्ती करपी एक कारागिराक ह्या कामात ताची घरकान्न मजत करता. चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपुराचे हे कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले आयल्यात. तांच्या वांगडा तांची घरकान्न आसा आनी ही घोव बायलां सध्या वाद्या दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल आसात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थलांतरीत करपा खातीर पर्यायी सुवात सोदून काडपाक सरकारान कळाव केल्ल्यान उच्च न्यायालयान खर नाराजगी उक्तायल्या. मुरगांव
बंदर प्राधिकरणाच्या जाग्यार परवानगी नासतना हो पुतळो उबारिल्लो देखून न्यायालयान दुसऱ्या सुवातेचेर पुतळो स्थलांतरीत करपाचो आदेश दिल्लो. मात ह्या आदेशाक सरकारान पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 25 ऑगस्ट मेरेन नवीन जागो निश्चित करपा खातीर न्यायालयान मुजत दिला आनी हो प्रश्न अनिश्चित काळा खातीर प्रलंबीत दवरपाचेर मेळचो ना अशें न्यायालयान आतां स्पश्ट केलां. काँग्रेसीन भाजपाच्या नव्या कार्यालयाक सोशल मिडियाचेर चंदा चोरी भवन अशें म्हणिल्लें. हाचेर भाजपाचो फुडारी सिद्धेश नायक हाणें निशेध केला. हो भाजपाच्या सगळ्या निश्ठावान आनी समर्पीत कार्यकर्त्यांचो अपमान आसा अशें सिद्धेश नायकाचें म्हणणें. काँग्रेस हो ध्येय नाशिल्लो पक्ष देखून भाजपाचेर ताच्या फुडारपणाचेर वा तांच्या कार्यकर्त्यांचेर बोठां दाखोवपाचें काँग्रेसीन बंद करचें काँग्रेसीक नैतीक अधिकार ना अशें सिद्धेश नायकान सांगलें. विघ्नां पयस करपी गणपती बाप्पान तरी गांवाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस करचे अशी विनवणी अशी मागणी कारापूरच्या आंदोलन करपी बायलांनी केल्या. नाजाल्यार चवथीक लेगीत आमी आंदोलन करतलीच अशें मेगा हावसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या बायलांनी निश्चय केला. कारापूरच्या लोकांनी सुरू केल्ल्या आंदोलनाक 108 दीस पुराय जालेले आसात. नागपंचमी दिसा तांणी कारापूरची बायलां आंदोलनाक बशिल्ली. कोलवाळेच्या कोणीवाडर वाठारांतल्या थळाव्यांनी वोडाफोन मोबायल टावराचेर निशेध करीत थळाव्या आमदारांक थारेर धरले. कोणीवाडा खेळा ग्रावंडाच्या लागसर व्हड प्रमाणांत थळावे जमले आनी प्रस्तावीत येवपी ह्या टावराक तांच्यांनी खर विरोध केलो. लोकांच्या भलायकेक जावपी धोक्याचो हुस्को तांच्यांनी उक्तायलो. थळाव्यांचो प्रश्न लक्षात घेवन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी टावराची दिल्ली ही परवानगी रद्द करची अशी मागणी थळाव्या आंदोलकांनी लावन धरल्या. गोंयांत फाटल्या 3 वर्सां सुमार 43,000 हेक्टर जमिनीचेर 3 लाख टना परस चड भाजयेचे मळे फुडल्यात. वर्स 2023 ते 24 लागवड आनी पिकावळ व्हडा प्रमाणांत जाल्ली. पूण 2024 ते 25 ही लागवड 4,000 हेक्टर उणी जावन पिकावळ 3,500 टन इतली देंवली. पूण ह्या खेपे लागवडीत 75 हेक्टरांत आनी पिकावळीत 1,000 टनान वाड जाल्या. शेतकी संचालनालयान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण हें सगळें मुखार आयलां. साथीची दुयेंसां नियंत्रणांत हाडपा खातीर लोकां मदीं नितळसाणे विशीं जागृताय करपाची गरज आसा. त्या खातीर समाज माध्यमांचो वापर करतले. वास्को सप्तकाच्या निमतान जनजागृताय करतले. चवथी पयली पंचायत पालिका पावंड्याचेर नितळसाण दवरपा विशीं विशेष जनजागृताय करतले अशी माहिती गोवा कॅनाचे संयोजक रोलांड मार्टीज हाणें म्हायती दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत साथीचे दुयेंसांचेर नियंत्रण समितीची बसका जाली. तशेंच फाटल्या वर्सा 5 दक्षिण गोंयांत एकूय मलेरियाची दुयेंती सापडूंक ना. गोंयांत बेरोजगारी, म्हारगाय, जमनीची विक्री आनी घुवळी वखदां सारख्या हेर विशयां वयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान सरकाराक धारेर धरले. गोंयांत वाडत वचपी ड्रग्साच्या प्रकरणां वयल्यान युरी आलेमांवान गंभीर हुस्को उक्तायलो. ड्रग्साचो त्रास आतां फक्त तरणाट्यां मेरेन मर्यादीत उरूंक ना जाल्यार घराघरांनी आनी शाळांनी लेगीत पावपाची शक्यताय आसा अशें युरी बाबाचें म्हणणें. गोंयच्या तरणाट्या पिळगेचो फुडार सुरक्षीत दवरपा खातीर ठोस पावलां उखलपाची गरज आसा अशें युरीन सांगलें. मायणा कुट्टरी हांडी खुरिसाचे वर्सुकी फेस्त व्हडा उमेदीन हे फेस्त आनी भक्ती भावनेन मनयले. ह्या फेस्ता खातीर मायणा तशेंच लागसरच्या वाठारांतल्या भाविकांनी देवाचो आशिर्वाद घेवपाक हजेरी लायली. धार्मीक विधी आनी पारंपारीक कार्यावळी सयत ह्या वाठारांत भक्तीचे ल्हार पातळिल्ले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी काँग्रेसीच्या CWCच्या निर्णयाचेर जोरदार टिका केली. काँग्रेसीन 1937च्या निर्णयानुसार वंदे मातरमाचे फक्त पयले 2 कडवे गावपाचो निर्णय घेतला. शाह हांच्यांनी आरोप केला की 2037 काँग्रेसीन मुस्लीम तुष्टीकरणा खातीर हो निर्णय घेतलो आनी तातूंत देशाच्या फाळणेक चालना मेळ्ळी. तशेंच मोदी सरकारान संपूर्ण वंदे मातरम गायनाक प्रोत्साहन दिवनूय राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करपाचो यत्न केला अशें गृहमंत्री अमित शाहाचें म्हणणें. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान लेगीत वंदे मातरमा वयल्यान काँग्रेसीच्या ह्या प्रस्तावाचेर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान म्हटले की हो निर्णय संविधान विरोधी आसा. स्वतंत्र भारताच्या
संसदेन घेतलेले निर्णय मान्य न करप म्हणजे गुलामीची मानसिकता कायम दवरपा सारकें आसा अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेसीच्या भुमिकेक लागून मानसीक गुलामी आनी संविधान विरोधी विचार मुखार आयल्यात असोय आरोप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान केलो. चेंगलपट्टू तामिळनाडूत दक्षिणी क्षेत्रीय परिशदेची 31वी बसका जाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान बसकेची अध्यक्षता केली. ह्या वेळार तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री विजय थलापतीन अमित शहाचो सन्मान केलो. दक्षिणी क्षेत्रीय परिशदेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा वांगडा पोंडिचेरी, अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप शामील आसा. केंद्र आणि राज्यांमदलो समन्वय वाडोवप तशेंच प्रादेशीक प्रश्नांचे सामुहीक तोडग्यांचेर उपाय काडप हो ह्या बसकेचो मुखेल उद्देश आसा. जपानाचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइझुमी हाणें नवी दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियलाक भेट दिली आनी भारताच्या वीर शहीदांक श्रद्धांजली ओंपली. भारत दौऱ्यार आशिल्ल्या कोइझुमी हांच्यांनी वॉर मेमोरियल पुष्पचक्र अर्पण तांच्यांनी करून देशा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिल्ल्या भारतीय जवानांक आदरांजली ओंपली. ह्या भेटीत भारत आनी जपाना मदले संरक्षण वाडटले आनी दोगांय देशां मदीं घटमूट वाडटली. श्रीनगरात अमेरिकेचे भारतांतले राजदूत सर्जिओ गोर हांच्यांनी जम्मू काश्मीराचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांची भेट घेतली. ह्या भेटी उपरांत गोर हांच्यांनी जम्मू काश्मीरांतल्या सुरक्षा परिस्थिती बाबत महत्वाचे वक्तव्य केले. तांच्यांनी म्हटले की जम्मू काश्मीराक सुरक्षीत दवरपा खातीर आनी ते अदीक सुरक्षीत करपाच्या दृश्टीन कांय मोलादीक पावलां उखलपाची गरज आसा. ह्या भेटीत जम्मू काश्मीरांतले सुरक्षा आनी स्थैर्य भविश्यांतल्यो सहकार्याशी संबंदीत मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. महात्मा गांधीजींचे पणतू तुषार गांधी हांच्यांनी छत्रपती संभाजीनगरात कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हांची तांच्या निवासस्थानाचेर भेट घेतली. ह्या भेटी दरम्यान वेगवेगळ्या सामाजीक आनी राजकीय विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याचें कळटा. तुषार गांधी हांच्यांनी दिपके हांच्या देशभक्तीच्या बद्दल लेगीत सकारात्मक वक्तव्य केलें. नवी दिल्ली हांगासर पडिल्ल्या मुसळधार पावसा उपरांत खुबशा जागांनी उदक तुंबलें आनी परिस्थिती थंय बिकट जाली. येरादारीची गचमुड्डी रस्त्यांचेर जावपाक लागली. रस्त्याचेर उदक साचिल्ल्या कारणान नागरिकांक व्हड प्रमाणांत त्रासाक सामोरे वचचें पडलें. खुबशा वाठारांनी वाहतूक ठप्प जाल्ल्या कारणान लोकांक येरादारी खातीर आडमेळी निर्माण जाली. जम्मू काश्मीरांतल्या रिजाई जिल्ल्यांतलो सतत चालू आशिल्ल्या पावसाक लागून सलाल ह्या धरणाक आतां रौद्र रूप आयिल्लें आसा. धरणाच्या जलाशयांतले उदकाची पातळी खूपच वाडिल्ली आसा आनी पाण्याचो ह्या उदकाचो वेग जो आसा तो बरोच वाडिल्लो आसा. ताका लागून ही सगळी दारां जी आसा ह्या डॅमाची ती उक्ती केलेली आसा. सध्या ह्या धरणान एक रौद्र रूप धारण केलेलें आसा.